किंग कोब्रा वेगळो. किंग म्हणल्यार सगळ्यांत सर्पांक राजा तो. आम्ही रेस्क्यू केलं का त्याच सराउंडिंगात ताका रिलीज करतात परत. त्या वडाच्या झाडा कडेन जमत एक सोरोप कोब्रा जर ताका डेल्ले दिसता खंयचोच सोरोप दूध पियाना. जाग्याचो म्हटलं की आमकां जाण कर आमकां चान्स मेळ्ळो की आमी ताका ओके जाग्याचो न्हू हांगाच सोडटा ते. कॉन्क्रीट जंगल जाता मागीर एनिमल्स रावतले खंय आनी ताका दिसता की आपल्याक बाबा हो सोरोप सोदूंक येयला. तांकां मेमरी आसना, तांकां उगडास उरना. थोड्यो अंधश्रद्धा ज्यो खरें म्हटल्यार कितें तरी एक वैज्ञानीक कारणां खातीर तयार केल्लेल्यो आसता. नागपंचमीच्या फाटभुंयेर एक खासा कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. नाग जे आसा किंवा सरपटणारे जे प्राणी आसा तांच्या विशीं जागृताय करपा खातीर, तांचें संवर्धन, तांची रक्षा करपा खातीर, तांकां संरक्षण दिवपा खातीर जे खासा काम करतात ते म्हटल्यार प्राणी मित्र. अशे 2 प्राणी मित्र आमच्या बरोबर आसा. एकटो समीर जो एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड बिचोले ह्या NGO खातीर काम करता, तर दुसरो राज जो रान खात्याचो कर्मचारी आसा. सो तेंच्यांनी आतां मेरेन जे सरपटणारे प्राणी आसूं, नाग आसूं किंवा इतर पायथन बीन आसता तांकां रेस्क्यू करपाचें काम तांच्यांनी केलेलें आसा. आनी नागपंचम म्हटल्यार आतां नागोबाक पुजपाचो एक आमच्या भितून एक तांकां एक खाशेलें स्थान आसा. कित्याक तो सैमाचो एक अविभाज्य घटक आसा, आमच्या जिवन चक्राचो सुद्दां तो एक भाग आसा. ताका लागून ताचें संवर्धन करप, बेश्टेच पॅनीक जायनासतना तांकां कशें तेंच्या बद्दल तांकां प्रोटेक्ट करप हेंय आमचें एक सामाजीक भान आसप गरजेचें आसा. ताका लागून आमी तांच्या बरोबर आज भासाभास करतले आनी नागपंचमीच्या फाटभुंयेर नागांक संरक्षण दिवप, तांचें संवर्धन, तांकां प्रोटेक्ट करपा खातीर ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. तूं आतां म्हाका सांग, एक आतां समज खंयूय आमकां आमच्या सरावंडींग समज असो सरपटणारो प्राणी दिसलो, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल पायथन जावं, नाग जावं, रोखडेच लोक पॅनीक जातात. तांकां बडयेन मारपाक म्हणून वयतात. तांकां दिसता की ते एटॅक करतले बीन म्हणून. मागीर हांगासर काम स्टार्ट जाता तुमचें. म्हणजे तुमकां एक तर तांकां खबर आसलें की अमको मनीस आसा धरपी, तांकां खबर आसल्यार ते तुमकां कॉल करता. मागीर तुमी येतात थंय. मागीर तुमचें काम कशें कितें स्टार्ट जाता किंवा ह्या बद्दल जागृताय? आमी पयलीं तांकां कॉल केल्या उपरांत ते आमकां विचारतात सोरोप धरूंक जाय. आमी तांकां कितें म्हणटा, सोरोप कसो कितें आहा तुमच्या कंपाउंडान, तुमच्या कंपाउंडाच्या भायर आहा, मागीर 3 मिटर भायर आहा, तुमच्या कंपाउंडाच्या भायर आसल्यार आमी ताका रेस्क्यू करिना, कित्याक तेजी टॅरिटरी जाता ती. सो ताका आमी तेजी टॅरिटरी ते हालोवंक शकना. तुज्या घरान आहा, कंपाउंडाच्या भितर आमी रेस्क्यू करता. नॉन वेनमस स्नेक्स आहा, आमी ताका रेस्क्यू करता आनी तुमच्या कंपाउंडाच्या भायर तांकां एक्सप्लेन करून ताका ऑलमोस्ट एक 500 मिटर ऑर एल्स ताका जर जे जमता ताका जाल्यार त्या घराच्या भायर सोड म्हणटात. कित्याक बिन विशारी सोरोप आहा जाल्यार आमी ताका 1 किलोमिटर ओ 700 मिटर म्हणजे तेंची टॅरिटरी एरिया वायज तांकां रिलीज करता स्नेक्स. सो इतले. तुमकां कॉल येना फुडें तुमी पयलीं विचारतात की तो बाबा घरान आसा काय भायर आसा. मागीर थंय ओके. पूण आतां वेगवेगळ्या तरेचे पायथन्स आमकां दिश्टी पडटा. तितून बाबा हो नागूच काय किंवा हो दुसरो खंयचो पायथन, ह्याच्या बद्दल तुमी कशी मागीर जानकारी घेतात? आमी पयलीं जेन्ना हांव एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाक जॉयन जाल्लो तेन्ना 1 year अंडर ट्रेनींग केलें आमच्या अमृतसराच्या अंडर. ताजे उपरांत तेंच्यांनी आमकां पॅम्पलेट दिल्ले सो हाव टू आयडेंटिफाय द स्नेक्स. ते मागीर आयडेंटिफाय करून 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 तेजेर एक्सपिरियन्स येयलो आमकां. आतां आमकां मागीर म्हणूंक लागलें की ते ओन्ली 4च विशारी सोरोप मेळटा आमच्या गोंयान. आमी इंडियन कोब्रा मेळटा, एक काणेर मेळटा, सॉस्केल्ड वायपर फुरशें म्हणटा ताका आमी, आनी दुसरो तो रसल वायपर. हे 4 विशारी सोरोप. सो हांकां आमी ध्यानान दवरून बाकीचे बिन विशारी सोरोप ते म्हणल्यार ते मनशांक हे करिना, घास मारी जाल्यार मनीस मरना तितून. ओके. म्हणजे तुमकां आयडेंटिफाय करपाक कळटा ते, पूण लोकांक कळना म्हणटा. आतां ते कॉल येता पळय तेन्ना तुमी तांकां कशें ते मागीर सांगतात तुमकां की बाबा हो खंयचो आसा म्हणून? आमी रेस्क्यू केल्या उपरांत ताका एक्सप्लेन करता तेज्या बद्दल, सोरपा बद्दल. ताच्या पयलीं तो तुका आयडिया दिना किंवा आमी ताका पयलीं विचारता कसलो कलर आहा, कितें आहा. थोडे म्हणटा पायथनाक हे रसल वायपर म्हणटा, रसल वायपराक पायथन म्हणटा. थोड्यांक आयडेंटिफाय जायना, डिपेंड्स ऑन सायज स्नेक्साची. आतां तुवें म्हटलें की आमच्या इंडियन म्हटलें तुवें क्या गोंयांत? गोंयांनी जाल्यार इंडियनूय म्हटलें. ओके. म्हणजे हो कोब्रा म्हटलो तुवें, कोब्रा, रसल स्नेक, रसल वायपर. ओके. सॉस्केल्ड वायपर. हो आमी आतां नाग जो पुजता, जो आतां सादारण सर्व बाजारान एक आकृती आमकां नागाची आसता, ताका कितें म्हणटात? ताका नागूच म्हणटा.
आमी कोंकणीन ताका नाग म्हणटा. डिफरंट एरियान ताका ऑलमोस्ट एक 30-40 मिटराच्या फुडें वच, 1 किलोमिटराच्या फुडें गेल्या उपरांत ताका डिफरंट नांवां आहात. आमी ताका नाग म्हणटा. इंग्लिशान ताका स्पेक्टिकल कोबरा म्हणटा. सायंटिफीक नेम ताका नाजा म्हणटा. आनी पेडण्या सायडीक वचत जाल्यार ताका पाड्डो म्हणटा. आनी पांड्रो म्हणटा मातसो कोरगांव त्या सायडीक गेले जाल्यार. मागीर धारगळे त्या सायडीक वचत जाल्यार ते म्हणटा पाड्डो म्हणटा, पांड्रो म्हणटा, मोठ्याळो म्हणटा. अशें डिफरंट नांवां आहात तेजी. विविध नांवां आमकां ह्या नागाक आमकां आयकुपाक मेळटा. तुवें म्हटलें तो किंग कोबरा आसता तो वेगळो दिसता. तो किंग कोबरा वेगळो. तो राजा. किंग म्हणल्यार सगळ्यांत सरपंच राजा तो आमच्या भारतांत गोंयान आसा. गोंयान मेळटा. सो ते ट्रॅवल ते येतात कर्नाटका बाउंड्रीच्यान जावं हांगासर काणकोण मेळटा, आमच्या 70 भागान त्या सायडीक मेळटा. सो ते मिटिंगेच्या टायमार ते आमच्या गोंयान एंटर जातात वयल्यान. रानांतल्या एरियांतल्यान ते येता. बरें, तुमी धरले तुमी आतां NGO म्हणून काम करता. म्हणजे तुमी स्वखुशीन हें काम स्विकारिल्लें आसा, कारण की तांकां प्रोटेक्ट करचें, तांचें संवर्धन जावचें म्हणून. ही तुमकां आवड प्राण्यांची? आवड अशी म्हणल्यार पयलींच्यान आहली. सो मागीर जेन्ना 12-13 वर्साचो आहलो तेन्ना हांव सोरपांक मारतालो. डिस्कवरी पळयतालो तेन्ना मागीर तेंचे मातशें नॉलेज येवंक लागली. मागीर तेज्या उपरांत आमच्या अमृतसराचो प्रोग्राम येवंक लागलो. एवरी इयर नागपंचमी दिसा ते प्रोग्राम करताले. सो DD1 आमी दुसऱ्यांच्या घरा वचून त्या टायमार त्या टायमाचेर ते पळोवप थंयसर. तेजे म्हणजे अशें तो कितें सांगतालो, कितें भाशण दितालो, म्हणजे अशें इन्फॉर्मेशन ते मनान धरून मागीर जेन्ना म्हाज्या लायफान हांवें पयलो स्नेक धरलो, एक विटेकर बुवा, तो खबर नासलो विशारी काय बिनविशारी, ताका हांवें दामून धरलो व्हरून ताका 4 दीस दवरले हांवें. तेज्या उपरांत मागीर एक 15 दिसांनी फ्रेंडांक कळ्ळें हाणें सोरोप धरला. सो मागीर एक रेड स्नेक धरलो हांवें, दिवोड म्हणटा तो हितून टाकयेन आहलो. तोय म्हणून हांवें फोर्सफुली धरलो. दिवोड हरशीं सहज हाताक सापडान तो धांवता न्हू. टाकयेन पडलेलो, एक सेप्टीक टँकेन पडलेलो. सो आमी गेले आनी धरलो ताका. तेज्या उपरांत म्हाका मातसो भंय कमी जावंक लागलो. हांवें मागीर आमच्या अमृतसरा कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. थंयसर गेलो, तेंचे कडेन मागीर ट्रेनींग घेतली. सगळें तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली स्नेक्सा बद्दल, कशें आसता, कितें आसता. इवन बारीक इन्फॉर्मेशन आमकां तेंच्यांनी प्रोवायड केलेलें आमच्या सरान. तुमी NGO म्हटलें, तूं स्वखुशीन हें काम तुवें सुरू केलें. तशेंच आमच्या बरोबर आसा जे रान खात्या खातीर काम करता, म्हणजे तेयी तांकां प्रोटेक्ट करपाचें काम करतात. ते सरकारी कामा खातीर वावुरता, पूण तेंचो भाग कितें आसा तेंय आमी जाणून घेवया. म्हणजे आतां जशें की हाणें सांगलें आमकां समिरान की ते स्वखुशीन हें काम करतात, पूण आतां तुमच्या कडेन ही जबाबदारी आसा, सरकाराची जबाबदारी आसा. सो तुमकांय कॉलां येता अशी? हय, कॉलां येता. हांवूय पयलीं NGOकूच आशिल्लो. सो आतां हालीं 1 वर्स जालें हांव डिपार्टमेंटान जॉयन जाला. सो आमचें आनी तेंचें काम म्हणून डिफरंट अशें कांय ना. आमी रेस्क्यू करता आनी त्याच टेरिटरीन तांकां रिलीज करचें पडटा, कित्याक दुसरी टेरिटरी तेंची चेंज करूंक जायना. कित्याक ते तेंच्या टेरिटरीचे तेच स्नेक्स आसता किंवा दुसऱ्या टेरिटरीचे दुसरे स्नेक्स आसतात. सो जर दुसऱ्या टेरिटरीन स्नेक्स सोडले जाल्यार ते तेंची झगडीय जावं शकता, अशेंय जाता. सो आमकां रेस्क्यू केला पळय त्याच टेरिटरीन तांकां रिलीज करचो पडटा परत. तुका आतां जशें म्हणटा कॉलां येता, तुमकां अशी विभागाक तुमच्या कॉलां येता विभागाक, काय तुमकां पर्सनली कॉलां येतात? एक्चुअली पळय, आतां हांव हें काम करता म्हटल्यार रेस्क्यू करता म्हटल्यार म्हाका जाली 2 वर्सां क्रॉस जाली. सो कशें आसता, आमी कोणागेर सोरोप बी धरपा वयता न्हू, ते आमचो नंबर नोट करता. सो ते आपल्या वाड्यार मागीर कोण विचारता न्ही, बाबा तुमगेर तो पयर येयल्लो तेजो नंबर बी दी म्हणून. सो तसो तो फॉरवर्ड जाता. आमचो मेन येता तो डिपार्टमेंटान कॉल येता त्या लँडलायनीचेर. सो ते आमकां फॉरवर्ड करतात आनी आमकां डायरेक्ट पर्सनली कॉलां येतात की आतां फॉरवर्ड जाल्लीच आसा न्हू नंबर. सो ते डायरेक्ट कॉल करतात थोडे. मागीर थंयच्यान तुमी वतात. म्हणजे तूं सद्या आतां विभागा खातीर काम करता, पूण तुकाय अशी सेपरेट कॉलां येवपाक लागिल्ली आसा? ही विभागाक कॉलां येना जी तुमकां हरशीं आमकां आमच्या थंय बाबा कोण आसा सरपटणारो प्राणी? येता, म्हाका डायरेक्टूय येता कॉलां. आतां आमी जशें आमकां सांगलें राजबाबान की तेंची टेरिटरी आसता, आनी आमी खुबदां पयलींच्यान आयकत आयिल्ले आसता की जाग्याचो बाबा हो, सारकें न्हू, जाग्याचो. सो हे प्रकार खरे आसा? म्हणजे जाग्याचो बी आमकां पुर्वजांनी आमच्या सांगिल्लें आसा की थंय तो बाबा जाग्याचो. मागीर अशा स्थितींत तुमी कितें करता? म्हणजे त्या जाग्याच्या हेका समज थंय तुमकां कळ्ळें की तुमी पयलींच विचारून बीन घेता की बाबा थंय कितें आसा, जागो स्थान आसा बीन अशें कितें? ना, तशें कितें म्हाका खूब फावटी जाला तशें रेस्क्यू कॉलाक. सो हांव हांगा आमच्या पारशा ताडसे एकदां कॉलाक गेल्लो, म्हणजे तळे आहा थंयसर ते भगवतीच्या देवळाचे सकयल ऑपोजीट. सो थंय भटान म्हाका फोन केलो, असो सोरोप आहा. हांवें म्हणलें गेलो, म्हणजे तो भितून शिरकल्लो. हांवें काडलो ताका तितूंतल्यान. सो तो म्हणलो हांगा जाग्याचो आसतलो. सो जाग्याचो म्हटलो की आमकां एडवांटेज गावता एक, की बाबा तेजी टेरिटरी ताका हांगाच रिलीज करया बेगीन, लागींतल्या लागीं. ताका पयर सोडूंक नाका.
जाग्याचं म्हटलं की आमकां चान्स मेळ्ळो की आमी ताका ओके जाग्याचो न्हू हांगाच सोडटा ताका. एक्चुअली स्नेक्स हार्म करिना कोणाक जोपर्यंत तूं तेजे हितून वचना. इवन एनिमल्स सुद्दां आतां एनिमल्स आतां सिटीनी भोंवंक लागल्या कित्याक तेजी सिटी काबार जायत वयता, तेजी हॅबिटेट डिस्ट्रॉय जायत वयता, कॉन्क्रीट जंगल जाता, मागीर एनिमल्स रावतले खंय. सो आमी तो एडवांटेज घेता जाग्याचो न्हू, बरें हांगाच सोडया ताका. एक्सप्लेन करता एक अर्दे वर सुमार म्हाजें जर काम एक्सप्लेन करता त्या मनशाक स्नेक्सा बद्दल कितें आहा कितें ना. समज तो एग्री जाता जाल्यार तेज्या फुडल्यान एक 300 मिटर फुडें ताका सोडटा. समज तो एग्री जायना न्हू ऑलमोस्ट एक किलोमिटर भितर ताका रिलीज करता थंयच्यान हाडून रेस्क्यू करून. तो खंयचोय स्वरूप जायना. नॉन वेनमस आमी मोस्टली हांव एक्सप्लेन करून तांकां घराच्या सायडीकूच सोडलेले हांवें, कित्याक ते मनशांक काय करना. इवन तुजे एरिया आसता ते क्लियर दवरता थंयसर, तशें आमचें. आतां कांय गजाली जश्यो की मिथ्या आसूं शकता, आमकां आमच्या आज्या पणज्यांनी गजाली ज्यो सांगिल्ले आसा की बाबा थंय जाग्याचो आहा तो आसूं थंय. तेज्या उपरांत थंय बांदकामां येता. म्हणजे आतां आमी शहरी भागांनी पळयलें आसा एक सिटी तयार जावपाक लागले आनी तेंचो जे पयलींच्यान चलत येयल्ले आसा जागे जे आसा ते बांदकामां येयले काय अशें म्हणटात, मानले वतात की बाबा थंय तो आसा जाग्याचो पूण तो दिश्टी पडना. हें खरें आसता? ते आतां ना, ते खरें आहा पयलीं आहले. कित्याक जाणा आतां समज एक व्हडलें झाड आहा, वडाचें झाड आहा, त्या वडाच्या झाडा कडेन समज एक सोरोप कोबरा जर ताका डेल्ले दिसता ती ताका पुजता, तर जाग्याचो मानलो ताका. ओके. आनी त्या जाग्यार तुमी कन्स्ट्रक्शन केलें तर तो थंयसरल्यान दिसचो ना, कित्याक तेजी ते झाडांनी जे ताका खावपाचे फूड सोर्स आसले पळय ते कन्स्ट्रक्शन केल्या उपरांत ताका मेळना जालें. मागीर तो गेलो थंयच्यान. मागीर लोक म्हणटा कितें तो आतां दिसना, आमी बांदले पॅड बांदले, सोरोप गेलो थंयच्यान, पूण तेजो फूड सोर्सूच जर थंयसर ना जाल्यार तो कितें करता, रावचो ना न्हू थंय. सो तो रिलोकेट जाता, दुसरे कडेन वयता. मागीर म्हणटा तो दिसना आपल्याक. तो व्हडलो एक पॉयंट. आतां तुमकां एक संवय जाली आसतली, म्हणजे आतां तुमी फॉर एग्जांपल तूं बिचवर तूं खंय रावता? शिवोले रावता. म्हणजे शिवोले भागात समज तुमकां खंयच्या एरियेंतल्यान कॉल आयलो सपोज, काय तुमकां एक ठरावीक अंदाज येता की बाबा तेणी कितें पळयलां आसतलो तो? ना, तशें कांय जायना आमकां, ठरावीक अंदाज जायना. पूण आमी ताका विचारता कसो कितें आहा बिहेव, म्हणजे स्नेक्सा बद्दल विचारता, कलर आनी कितें आहा. तितून आमकां थोडे आतां तेच आतां उदक सांगलेलें हांवें, थोडे रसल वायपराक पायथन म्हणटा. सो आमकां स्ट्रायक जाता, म्हणजे ज्या टायमार रसल वायपर मेळटा तो म्हयनो आनी कितें आहा तें आमकां स्ट्रायक जाता. हांव पायथन आसतो ना, रसल वायपर आसतलो आनी सायज सांगता व्हडलो आहा, आनी मागीर गेल्या उपरांत थंय रसल वायपर येता. मागीर तांकां सांगचें पडटा, एक्सप्लेन करचें पडटा हो घोणस आहा हो अजगर न्हू, अशें हें करचें पडटा तांकां. तो विशारी आसता पळय ताका हात लावप बीन नासता, तो मागीर तें तुमकां पयलींच कळटा? आमकां गेल्या उपरांत कळटा थंयसर. ना तो विशारी एक आसता पळय, कितें म्हणटा ताका, फुरशी काय कितें म्हणटा पळय? सॉस किल्ड वायपर, फुरशे ते आमच्या बिचोर हांगासर मेळना, आमच्या शिवोले सायडीक मेळना. ते पेडण्या मेळटा, आमच्या हांगा थिये सायडीक मेळटा आनी धारगळे त्या सायडीक मेळटा, वयल्या सायडीक. आमच्या शिवोले सायडीक मेळना, खूब कमी. आनी मेळटा म्हणल्यार म्हापसा झेवियर सायडीक, झेवियर कॉलेज आहा त्या सायडीक मेळटा. सगळ्यांत चड जे तुमकां रेस्क्यूचे कॉल येतात बीन कसल्या तरेचो? रेड स्नेक दिवड आसता, कोबरा आसता, चड करून पायथन आसता, रसल वायपर आसता ते नोव्हेंबर डिसेंबर टायमार. आनी पावसाच्या दिसांनी मागीर जुवेनायल्स स्नेक्स आसता बारीक बारीक, जे कोबराची पोरां जाली, पायथनाची पोरां जाली, मागीर रसल वायपाची पोरां जाली, काणेराची पोरां जाली. तशें सिटी एरियेनी बीन सिटी एरियेन हय मेळटा. सिटी एरियेन चडशे करून पायथन मेळटा आमकां सिटी एरियेन, कित्याक ते व्हडले स्पेसीस न्हू, सो ते इजिली आयडेंटिफाय जाता, म्हणजे इजिली दिसता लोकांक वयता आसतना. सो मागीर लोक कॉल करतना आपयता, मागीर आमी ताका रेस्क्यू करता आनी मागीर चिंतता खंय सोडपाचो. मागीर आमकां चान्सूय मेळना सोडपाक. सिटीन तुमकां अजगर चड व्हडा प्रमाणान मेळटा? चड प्रमाणान म्हाका अजगर मेळ्ळ्या म्हापसा एरियान जाल्यार अजून पर्यंत रेस्क्यू केला तें. सो आतां हे अजगर पायथन जे कितें मेळटा ते जेन्ना तुमी तेंच्या जाग्यारूच सोडटात, म्हणजे रान विभागा कडेन बीन हाडून दिना? ना, आमी रान विभागा कडेन हाडून दिना, कित्याक ते स्नेक्स न्हू त्याच टेरिटरीन आसपाक जाय. सो आमी रेस्क्यू केलो काय त्याच सरावंडिंगान ताका रिलीज करतात परत. हय. आनी आमी आतां पळयता की आतां जशें म्हटलें की मिथ्या थोड्यो अश्यो गजाली आसा की बाबा बेश्टोच दुबाव आसता की बाबा ह्या जाग्याचो म्हणून तो तुमकां वळखुपाक बीन येता? सपोज आतां तुमी गेले समज वळखुपाक येना तशें कांय ना, कित्याक आमकां आमच्या सरान जशें कितें ट्रेन केलां तशें आमी रेस्क्यू करता. आतां जाणटे आहा तेंचे मीथ डिफरंट आहा. ते जाणट्यांचें कितें आतां तो भुरग्यांक सांगतले हो जाग्याचो, तो भुरगो मागीर बापायक सांगतलो, म्हणजे अशें फॅमिलीक सांगीत वयता न्हू ते जाग्याचो. एक मायंडसेट जाल्लो आसा तेंचो जाग्याचो. समज एक सोरोप तुका थंयसर दिसता, तूं ताका कांय करना, तो तुका कांय करना, डेली तुमचो कॉन्टेक्ट जाता. ओके. सो तो तूं म्हणटलो जाग्याचो, तो हांगा रावन सोरपाक पयशे आयलो तो कितें करतलो, तो तुका पळयतलो आनी आपूण सुशेगाद वयतलो. सो तुका येवन थंयच्यान घास मारचो ना तो.
तेन्ना मागीर देवाचो सोरोप तो खंयचोय सोरोप जावं देवाचो. आनी सपोज जर पांय पडलो जाल्यार तुका त्या टायमार चिंतचो ना सोरोप तुवें आपल्याक हें केलां आतां देवाचो म्हणून. आपण घास मारतलो तेन्ना दुखलें न्हू ताका, सो तेन्ना तो घास मारतलो. एक मिसअंडरस्टँडींग आहा थोड्यांचें, पूण पळोवंक वयशी जाल्यार सारकेंय आहा. आतां आमी जे ते मिथ्स केला पळय, म्हटल्यार आमच्या जाणट्यांनी बी सांगलेले आहा पळय, ते एक वाटेन ते बरे आहा. ते तेंच्या संरक्षणा खातीर बीन ते एक्चुअली थोडे तशें तयार केलेले आहा. भंय कसो जाग्याचो म्हटल्यार आतां देवाचो म्हटल्यार लोक तेंच्या कडेन वचना की देवाचो भंय आसता न्हू. सो ताका लागून लोक बीन तेंकां मारपाक सोदिनात. देवाचो म्हटल्यार भंय न्हू तशें. सो आतां आमी खुबश्यो प्रॅक्टिकल गजाली केल्यो आनी त्याच बरोबर एक अश्यो आयकल्ल्यो गजाल्यो काय आसता. म्हणजे आतां साप जो आसता ताका दूद घालप, मागीर तो पुंगी वाजयलो काय येता. ह्यो गजाल्यो तुमी खरें मानतात की अशें पुंगी वाजयले काय येता बीन? त्यो आमी ल्हान आसतना आमी आयकल्यो त्यो, आमी पिक्चरांनी पळयल्यात तसल्यो त्यो. पूण तांकां कान आसना सरपांक. तेंचे कान म्हणल्यार एक पड्डो टायप, म्हणजे दिसना तेंचे कान आमकां कशें कान आतां ते दिसना. ते जस्ट वायब्रेशन फील करता, मनशाचो वायब्रेशन, म्हणजे जमीन हालता तेचेर. एक सेन्सिटीव पार्ट कसो आसता तांकां. आतां पेटो सुद्दां पळय, जमनीर न्हिदलो काय ना तो थंय आतां एक 500 मिटर मनीस आयलो तो कान तेकोन न्हिदता. सो ताका 500 मिटरा कडल्यान पेट्याक सेन्स जाता वायब्रेशन, आयकोंक येता. सो तो पेटो झप करून उठटा त्या टायमार. तशें स्नेक्स आहा, तांकां वायब्रेशन फील जाता थंयच्यान. आनी ते त्या टायमार जर डिफेन्सीव मेकॅनिझम तेंचे हूड ओपन करून रावप. ताका दिसलें आपल्याक डेंजर झोनान आपूण जे कोण आपल्याक मारूंक येता, सो हूड ओपन करून रावता तो आमचो पारो. हूड ओपन करता आनी रावता आनी हिसिंग सावंड काडटा. सो तो दिसता वयर रावलो म्हणटकीर. ऑलमोस्ट एक 4 फुटाचो एक 1.5 फूट तरी वयर रावता तो. सो दिसता. सो म्हणटा कितें अलर्ट, तो आमच्या लागीं येयनाका, आपण ह्या एरियेक आहा, आपल्या लागीं येयनाका. एक वॉर्निंग सावंड आहा कोब्राची. रसल वायपराचे हिसिंग सावंड आहा. तेजे लागीं वचत जाल्यार कॉयल करून रावता रावंड. तो रसल म्हणटा तो हे फाटल्यान ते तो रॅटल स्नेक, तो आमच्या इंडियेक आमचो तो रॅटल आनी वो रसल वायपर. ताका तो फाटल्यान खिळखिळो आसता शेपडे, तो रॅटल स्नेक. तो हांगा आमच्या इंडियेक मेळना. तो रसल म्हटल्यार कसलो? रसल म्हळ्यार घोणस. तो स्नेकूच घोणस साप. कलर कसलो आसता? कलर तेजो येलोईश आसता आनी ताका डायमंड भशेन चेन कशी आसता ताका एक टायप फाटीचेर. आमी आयकलां आतां जाग्याचो आसता तो गोल्डन कलर बीन आसता, ते म्हणटा ते खरें? डिफरंट जाग्यार तेंचो कलर चेंज आसता. एवरी कास्ट, म्हणजे गोंयान एक चेंज आहा, मागीर पेडण्या सायडीक वयशे जाल्यार कलर चेंज आहा. थोडे जाग्यार तेंचो कलर चेंज आहा एज पर द एनवायरमेंट तेंचो. गोल्डन कसो म्हाजे कडेन हांवें धरला गोल्डन सोरोप तसो, हय. पूण ते म्हणटा वडा कडेन धरलेलो हांवें, तो म्हणटा जाग्याचो. सो म्हाका चान्स पडलो वडा कडेन धरला त्या जाग्याचो जाल्यार रिटर्न ताका थंय सोडला हांवें व्हरोन. तशें कलर तेंचे कितें आहा डिफरन्स आहा. आतां ते थोडे गारुडी असतात पळय, जे स्नेक चार्मर्स म्हणटा ताका, ते म्हणजे मनोरंजन करपा खातीर, पयशे जोडपा खातीर ते सापांचो वापर करतात. अशें म्हणटात की ते दांत काडटात सापांचे, मागीर तांकां दांत मागीर थोडे वरांनी बीन परते येता. ती गजाल खरी? ना, एक्चुअली तांकां दांत येयना. एकदां काडले म्हटल्यार न्ही, एकदां ते तेंचे दांत किंवा तेंचो वेनम ग्लँड जो आसता तो काडल्या उपरांत तो कांयच यूज जायना. तो सोरोप जो आसा तो मागीर उपाशी रावन लास्टाक तो मरता. सो ते सगळे ते एनिमल क्रुएल्टी करता ते एक्चुअली. ते पयशे एक तरेचो हो अहिंसा जनावर, अहिंसा, आनी आमी ऑलवेज तेज्या अगेन्स्ट आसता. म्हणजे जे गारुडी असतात, म्हणजे तुम्ही पळयलां आसतलें, जेंकां खेळ करतात ते दाखयतात त्यांचो एक डिस्प्ले करून आणि पयशे जोडटात, ते खरें म्हटल्यार ते अहिंसा. त्याच्या विरोधात खरेंच तुम्ही रान खाते तेका मागीर कितें करतात? तांकां मागीर आमी डायरेक्ट आमच्या कब्जान घेता. तांकां मागीर कितें फायन आसता, जेल आसता तांकां. सो ते सगळे तो खूब व्हडलो प्रोसिजर. रान खाते हेजेर एक्शन घेता? हय, एक्शन घेता. आतां आमी अशें आयकता की बाबा अमको वडीचो म्हणून सोरोप आसता, की तेका म्हणजे वडी म्हणजे चावलो काय अमक्या वरांनी हे बीन डेथ जावपाची शक्यता बीन, तेय खरें ना? ते सगळे मिथ्स आहा, ते जाणट्यांनीच केलेले आहा तेन्ना. ते एक वडीचो एका वरान, 1.5 वडीचो 1.5 वरान, 2 वडीचो 2 वरान, आनी जेका वडी ना तो रोकडोच मरता घास मारल्या उपरांत. तशें कांय ना, मनशाच्या इम्युन सिस्टमाचेर डिपेंड आहा ते, आनी सोरपाचेर डिपेंड आहा की बाबा कितलो वेनम इंजेक्ट केला तेणें मनशाक. सो सोरोपय कितें करता, जेन्ना तेका जे वस्तू खावपाची ना, आतां समज मनीस तेका बायट करून तो आपले वेनम वेस्ट करिना, केन्ना केन्ना ड्राय बायट करता तेका. सो ते हिसपान थोडे कितें ड्राय बायटूय केलो जाल्यार डॉक्टरा कडेन वयचेंच पडटा. एटलिस्ट 0.1% तरी वेनम इंजेक्ट जातात पांयान तो हातीक. सो डॉक्टरा कडेन वयचोच पडटा. ते अशें आहा. एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार खंयचोय सोरोप किंवा जिवाणें मनशांचेर एटॅक करपाक येना, ही म्हत्वाची गजाल जी आसा. सारकें? हय सारकें. तो एटॅक करूंक येना.
तो अटॅक कर ही मेन गजाल लोकां मेरेन पावपाची गरज आहा की साप किंवा जे खंयचोय पायथन जो म्हणटा ते आमकां दिसलो काय तो अटॅक केन्नाच करपाक येना तो तुमकां एक वॉर्निंग दिता की बाबा आपूण ह्या एरियेन आसा आवाज काडून तुमकां दाखयता तेन्ना मनीस हायपर जाता आनी ताका बेश्टोच बडी घेवन ताका मारपाक वयता किंवा ताका दुखापत करता हें अत्यंत चुकीचें आसा. आनीक एक अशी गजाल आमी आयकतात की साप जो आसता ताका समज कोणी दुखयलो जाल्यार तो फाट बीन धरता तो घरा बीन येता अश्यो गजाली आमी आयकता आयिल्ले आसा. हें कितपत खरें आसा? ते एक्चुली खरें ना. तो त्यांचो एक टॅक्निकल हे आहा सोरपांच्या बद्दल. सो सोरोप जो आहा जेंचे मॅटींग सिजन आसता तेंचे एप्रील मे हो तेंचो मॅटींग सिजन आसता. एवरी स्नेक्स जे कोबरा जायना दिवड जायना सगळे स्नेक्सांचे आनी ते मॅटींग खंयच्याय टायमार खंयसरूय करूंक शकतात. सो जे फिमेल आहा ते फिमेल जे आहा आपलो एक फेरोमोन्स एक वास आसता तो वास त्या जाग्या वयल्यान सोडीत वयता. ओके आनी जो मनीस आतां हांगासर जर सोडून गेला फेरोमोन्स जर तो मनीस कोणी मनीस ताका क्रॉस करता आनी चुकून ताजो पांय पडलो थंयसर सो त्या पांयाचो वास तो घरा पर्यंत व्हरतलो वाण्याक लागल्या काय आनी तेज्या एरियेन जे कोबरा आहा जे खंयचे सोरोप आहा म्हणजे मॅटींग करता दुसरे सो ते वासान ते एट्रॅक्ट जाता त्या वासाक ताका दिसता की हांगा फिमेल आहा सो तो मेल आहा तो तेज्या घरान वयता आनी ताका दिसता की आपल्याक बाबा सोरोप सोदूंक येयला. सो पिक्चरांनी बीन दाखयता की हो दाव धरता तशें ना. कांय ना तांकां मेमरी आसना तांकां उगडास उरना कोणें मारला ते. फॉर एग्जाम्पल हांवें रेस्क्यू करून कोबरा सुद्दां म्हाज्या घराच्या कुशीक सोडला सो ते रिटर्न येवंक ना पर पळोवपा खातीर हांवें केल्लें तशें पूण अजून पर्यंत येवंक ना. सो हे जे आमकां सांगलां की फेरोमोन्साच्या फाटल्यान जे स्नेक्स वयता जे मॅटींग करून गेल्या उपरांत तो स्नेक तो मनीस गेलो थंयसर तो तेज्या वासान दुसरे मेल एट्रॅक्ट जाता थंयसर सो मागीर तो चिंतता की आपल्याक तो कोबराच सोदूंक येयलो. तशें सगळें हातूंतल्यान आनीक एक आमकां गजाल लक्षांत दवरपा सारकी आसा. आमकां आमचे जाणटे सांगतात की भायल्यान येयलो काय हातपाय धुवन घरान येया. हें जें कारण हें म्हत्वाचें थारूं येता की अशी म्हणजे आदले लोक भायर खंयच्यान भोंवोन तुमच्या पांयाक कितें लागून अश्यो कितें नैसर्गीक घटना आसा म्हणजे जसो सोरोप द्रव सोडलेलो आसा तुमकां कळना पूण कदाचित त्या वासान एट्रॅक्ट जावपाक शकता. ह्योच गजाली आमकां जाणटे सांगतात की आमी मागीर म्हणटा अरे ह्यो अंधश्रद्धा पूण थोड्यो अंधश्रद्धा ज्यो खरें म्हटल्यार कितें तरी एक वैज्ञानीक कारणां खातीर तयार केल्लेल्यो आसता अशा गजालींतल्यान आमकां हें कळून येता. सो ही जाली मिथ्या की बाबा जी पयलीं आमी पिक्चरांनी बी दाखयता पळयता हय. आनी तुमी आतां सांगले की ते घरा भायल्यान घरा येयले पांय धुवंक जाय एक्चुली ते सारकें आहा कित्याक आमकां खबर आसा न्हू कित्याक आमच्या पांयाक लागलेले आसता ते. आणि जशें की आमी ह्या दोग जाण प्राणी मित्रां कडल्यान आयकले नागपंचमीच्या ह्या खासा विशेष कार्यक्रमांतल्यान की तांच्या बद्दल जागृताय जावप खूब गरजेचें आसा. बेश्टेच आपूण हायपर जावन तांकां मारपाक गेलो जाल्यार एक तरेन आमी निसर्गाची हानी करतात. ताकाच लागून नागपंचम जी आमच्या पुर्वजांनी सुरवात केली कित्याक की आमचो हो निसर्ग जो आसा तो प्रिजर्व करपा खातीर तो संवर्धन संरक्षीत करपा खातीर एक तांच्यांनी रिवाज तयार केलो की हाका पुजचें म्हणून. आमी आमच्या पळयतात की सनातन धर्म आसूं किंवा प्रत्येक गजालींनी आमी निसर्गाची कशा तरेन पुजा करतात. तशेंच हो साप जो आसा नागोबा जो आसा तो निसर्गाचो भाग आसा. शेतकऱ्यांचो तो एक मित्र अशें पयलींच्यान शेतकरी ताका मानत येयला म्हणून ही पुजा करतात. ताकाच लागून आयज आमकां ह्या प्राणी मित्रां कडल्यान बाब समीर आनी राजा कडल्यान ह्यो खासा गजाली आयकपाक मेळ्यो कित्याक तेंचो एक खूब म्हत्वाचो मोलादीक भाग आसा. ते वतात आनी ते तांकां प्रोटेक्ट करून तेंच्या जाग्यार सोडटात. म्हणून तुमकां जर तुमच्या एरियेंत खंयूय तुमकां असो साप किंवा इतर सरपटणारो प्राणी दिसलो जाल्यार अशा NGOंक किंवा रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक तुमी कळीत करचें. हांचो नंबर तुमी म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमच्या कडेन दवरपाचो एक गरज आसा कित्याक की जेन्ना तुमकां खंय सारकें न्हू म्हणजे तुमकां अकस्मात दिसलो जाल्यार तुमच्या कडेन अशा मनशांचो नंबर आसप गरजेचें आसा जितून तेंचें संरक्षण जावं येता. नागपंचमीच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी नागोबांक तेंचें संरक्षण करपा खातीर ही विशेष कार्यावळ घडोवन हाडली. कांय म्हायती तेंच्या कडल्यान आमी जाणूनूय घेतली. तुमकां आनी कितें सांगपाचें कशें दिसता? आमचो एक असो पॉयंट आहा की जे एनिमल्सूच प्रोटेक्ट करपाचें ना आमकां रानूय प्रोटेक्ट करूंक जाय. एनिमल्स प्रोटेक्ट केले जाल्यार ते एनिमल्सूच उरतले रान काबार जातलें तेन्ना. सो आमकां तें रानूय प्रोटेक्ट करूंक जाय. सो हांवें मागता गोवोरमेंटा कडेन की जे एनिमल्साचे प्रोटेक्टेड एरिया आहा जे रान आहा ते प्रोटेक्टेडूच आसूंक जाय. एटलिस्ट तांकां जगोंक जाय कित्याक कॉन्क्रीट जंगल करून जानवरां अशें रस्त्यार भोंवंक आमी करतले बाकीचे करचे ना तेन्ना ते. इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करतले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमी चडशे करून इंजर्ड आसा जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता ते ट्रिटमेंट करतात. सो आमकां कितें जाय रान प्रिजर्व जाल्लें जाय की बाबा एनिमल्स थंयसर भोंवचे म्हणून फ्रिली.
आमी सदांच आयकता की आमच्या लोकवस्तीत जर कोणी अतिक्रमणां केली की आमकां रोखडोच राग येता, आमी कोर्टान झगडपाक वयता. पूण बाबडी जी मुख्य जनावरां आसा त्यांच्या रानांनीच जेन्ना आमी मनुश्य जे आसा ते अतिक्रमणां करता तेन्ना ते मुख्य प्राणी कोणाक म्हणून सांगतले. ही आमची एक आमकां देवान समजूत दिलेली आसा. समजूतदार पृथ्वे वयलो मनीस जो आसा तेणी आपण म्हणून फुडें सरोन तेंचें संरक्षण आनी तेंचें संवर्धन करपाची गरज आसा. जेणे करून प्राणी जर संरक्षण केलें जाल्यारूच निसर्ग संरक्षीत उरतलो आनी आमी मुळात सुरक्षीत उरतले ह्या धर्तरेचेर. ताका लागून सैम वांटप ही अत्यंत म्हत्वाची गजाल आसा. ताका लागून हे जे नागपंचम आसूं किंवा इतर जे सैमाची आमकां प्रचिती दिवपी किंवा तेंचे महत्व सांगपी जे सण आसा ते अशेंच आमकां महत्व सांगीत आसता. तर ही आमची कार्यावळ तुमकां कशी दिसली हें निश्चित कळयात. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर. तो किंग कोब्रा वेगळो. किंग म्हणल्यार सगळ्यांत सरपंच राजा. आमी रेस्क्यू केलो का त्याच सरावंडिंगान ताका रिलीज करतात परत. त्या वडाच्या झाडा कडेन जमत एक सोरोप कोब्रा जर ताका डेल्ले दिसता खंयचोच सोरोप दूध पियाना. जाग्याचो म्हटलं की आमकां जाण कर आमकां चान्स मेळ्ळो की आमी ताका ओके जाग्याचो न्हू हांगाच सोडटा ते. कॉन्क्रीट जंगल जाता मागीर एनिमल्स रावतले खंय. आनी ताका दिसता की आपल्याक बाबा हो सोरोप सोदूंक येयला. तांकां मेमरी आसना, तांकां उगडास उरना. थोड्यो अंधश्रद्धा ज्यो खरें म्हटल्यार कितें तरी एक वैज्ञानीक कारणा खातीर तयार केल्लेल्यो आसता.